नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. दिल्ली स्फोटात हात आशिल्ल्या कोणाकूच सोडचे नात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची शिटकावणी. स्फोटाच्या 20 वरां उपरांत गृह मंत्रालयान NIA कडेन दिली तपासाची सुत्रां. जॉब स्कॅम प्रकरणातली दुबावीत पूजा नायकान केल्ल्या आरोपा उपरांत पुलीस करतले नवो FIR दाखल. मुख्यमंत्र्यान दिले पुलिसांक निर्देश. गोंयांत कोंकणी फिल्म निर्मात्यांचेर अन्याय. 9 वर्सां जायत आयली तरी मेळूंक ना कसलेच अनुदान. कलाकारांचेर आनी कोंकणी फिल्मांचेर जाता परिणाम. फिल्म निर्मात्यांनी उक्तायली तिडक. गोंयांत इफ्फीची तयारी चल्ल्या नेटान. मुख्यमंत्र्यान इफ्फीच्या सुवातेची पळोवणी करून घेतलो नियाळ. उक्तावण सुवाळ्याचो लोकांनी घेवचो लाव. मुख्यमंत्र्याचें आवाहन. आरजीच्या कागाळी उपरांत पोणे गोंय पुलिशेन पंच शंकर नायका सयत 6 जाणांक घेतले ताब्यांत. चिंबलाचो पंच शंकर नायक गोंयकारांक धमकी दिता म्हणून आरजीन पुलिशेंत केल्ली कागाळ. ZP आरक्षणा वेळार वेंचणूक आयोगान सर्वोच्च न्यायालयात निश्चित केल्ल्या ट्रिपल टेस्टाक दिवंक ना पाळो. गजानन तिळवे हांणी उच्च न्यायालयात दाखल केल्ली याचिका. आता पळयात खबरो विस्तारांत. दिल्ली स्फोटाक जबाबदार आशिल्ल्यांक आमी कशेच सोडचे नात अशी शिटकावणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिली. हो ब्लास्ट कोणे केलो ताचो तपास सुरू आसा. आमच्यो तपास यंत्रणा ताचो सोद घेतात अशें सांगीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्फोटात मरण पाविल्ल्यांक आर्गां ओंपलीं. तशेंच स्फोटात मरण पाविल्ल्यांचो आंकडो 12चेर पावलो. तशेंच स्फोटाच्या 20 वरां उपरांत केंद्रीय गृह मंत्रालयान तपासाची सुत्रां NIA कडेन दिल्यात. दिल्ली स्फोटाक जबाबदार आशिल्ल्यांक आमी कशेच सोडचे ना अशी शिटकावणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिली. प्रधानमंत्री 2 दिसांच्या भूतान दौऱ्याचेर आसात. हो तांचो पूर्व नियोजीत दौरो आसा. मजगती स्फोटा खातीर वापरिल्ल्या I-20 कारीचे CCTV फुटेज सामकार आयला. काळे मास्क घाल्लो एक मनीस मेट्रो स्टेशन पार्किंगांतल्यान भायर येवन कारीत बसतना हातून दिश्टी पडटा. ताची वळखूय पटल्या. डॉ. मोहम्मद उमर नवी अशें ताचें नांव जावन आसा. मोहम्मद मूळचो पुलवामाचो. पुलिसांनी दिल्ले म्हायते प्रमाण उमरान स्वताक स्फोटकांनी उडयलो. काश्मीर पुलिशेन DNA चाचणी खातीर पुलवामांतल्यान ताची आवय आनी 2 भावांक ताब्यांत घेतल्या. मुळाव्या तपासा प्रमाण स्फोटात अमोनियम नायट्रेट, इंधन आनी एका डिटोनेटराचो वापर जाल्लो खंय. राजधानी दिल्लीत जाल्ल्या स्फोटाच्या फाटभुंयेर गोंयानूय अलर्ट जारी केल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. काल जो दिल्लीन जो ब्लास्ट जाला ताका दुर्दैवी मृत्यू आयलो ताच्या बद्दल हांव संवेदना व्यक्त करता. आनी ते होम मिनिस्टर त्या जाग्यार परिस्थिती येवन इन्स्पेक्शन केलें. हॉस्पिटलान वचून तांच्यांनी जे बरें ना ताची चवकशी केली. ताची सखोल डिटेलान चवकशी होम मिनिस्ट्री मार्फत सुरू आसा. आतां तो कित्याक जालो कसो जालो ताजें जातलेंच. बट एज अ अलर्ट म्हणून स्टेटीक पुराय जाग्याचेर हो अलर्ट दवरलेलो आसा की सगळी कडेन इन्स्पेक्शन चॅकींग हे रुटीनली हे जायत आसा. आनी प्रिकॉशनरी मेजर्स हे स्टेटींतल्या एज अ लॉ एंड ऑर्डर म्हणून आमी घेतला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. जॉब स्कॅम प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पूजा नायकान केल्ल्या आरोपा उपरांत आता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या प्रकरणात नवीन FIR दाखल करपाचे निर्देश दिल्यात. जॉब स्कॅम प्रकरणात एक मंत्री, एक IAS अधिकारी आनी ज्येष्ठ अभियंतो सामील आसा असो दावो पूजान केल्लो. कॅश फॉर जॉब प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पूजा नायकान शुक्रारा केल्ल्या स्टेटमेंटा उपरांत गोंयभर बोवाळ पडला. हे फाटभुंयेर गुन्या फाट्यान तिची आयतारा आनी सोमारा चवकशी केली. उपरांत सोमारा सांजे पूजा नायकान तो मंत्री आजून मंत्रिमंडळांतूच आशिल्ल्याचो गौप्यस्फोट केल्लो. हे फाटभुंयेर जेन्ना पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्याक प्रश्न केलो तेन्ना तांणी सांगले ह्या प्रकरणात आतां नवीन FIR दाखल करपाचे निर्देश पुलिसांक दिल्यात. तशेंच ह्या प्रकरणा विशीं पुलीस सखोल चवकशी करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. पूजा नायक म्हणटा की आपूण पुलिसांक आपूण स्टेटमेंट दिलेलें नांवां सांगिल्लीं आनी कोण अधिकारी इन्वॉल्व आहा ते सांगिल्ले म्हणून पुलिसांनी नांवां अजून तेंच्यांनी डिक्लेअर करूं ना. थोडोसो टायम पुलिसेकूय दिया. पुलीस तेजेर परत एकदा नव्यान FIR रजिस्टर करून ताची सगळी आनी दिल्यार इन्वेस्टिगेट करचें. थोडो टायम दिया. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
गोंयांत कोंकणी फिल्म निर्मात्यांचेर सामको अन्याय जाला। सरकारान गोंयची कोंकणी फिल्मां तयार करप्यांक थाकाय दिवपाक गोवा फिल्म फायनान्स स्कीम चालीक लायिल्ली, पूण 2016 ते 2025 मेरेन मेळपी अनुदान बंद जाल्ल्यान गोंयच्या कोंकणी फिल्म निर्मात्यांनी खर निशेध उक्तायत। कलाकारांचेर हो अन्याय कित्याक? ESTन केला तरी कितें असो प्रस्न निर्माण केला। मंगळारा गोंयच्या फामाद फिल्म निर्मात्यांनी पत्रकार परिशद घेतली। या वेळार कोंकणी फिल्मांनी उणाव कित्याक, फिल्म निर्मात्यांक जावपी त्रास, अन्याय आणि फिल्मांनी जावपी भेदभाव हे विशय नदरेक हाडले। सरकारान कोंकणी फिल्म निर्मात्यांक थाकाय दिवपा खातीर गोवा फिल्म फायनान्स स्कीम चालीक लायिल्ली, पूण 2016 ते 25 मेरेन अनुदान मेळोंक नाशिल्ल्यान गोंयच्या कोंकणी फिल्म निर्मात्यांनी खर निशेध उक्तायलो। गोंयकारांक अभिमान जावपाक सरकार कित्याक फाटी आसा? पैसे सगळे इव्हेंटाक मोडटात, फिल्मांक हाजो फायदो कितें? फावो ना त्या फिल्मांक A ग्रेड आणि फावो आसा तांकां C ग्रेड कित्याक? हो भेदभाव कित्याक? बऱ्या फिल्म निर्मात्यांनी करप तरी कितें? असो प्रस्नांचो पावस कोंकणी फिल्म निर्मात्यांनी करत सरकाराक धारेर धरले। म्हाका दिसता की 2016 ते 2025 पर्यंत गोंयची सबसिडी हांच्यानी क्लियर करून म्हणजे कितें जाता की 9 वर्सां आमी फिल्माची सबसिडी दिना तेन्ना फिल्म मेकराक फिल्म करपा खातीर जो फायनान्शियल सपोर्ट जाय तो मेळटा आनी तांकां मॉरली बी अशें दिसता की आतां आमी फिल्म केले जाल्यार आमचे सगळे पयशे वयतले, कारण कोंकणी सिनेमांत तेदो व्हडलो फिल्मां दाखोवन ताचे रिटर्न्स चड येयना, म्हणजे बाकी हिंदी, मराठी किंवा कर्नाटका सारक्या भागांत एक ऑडियन्स आसता आनी तो ऑडियन्स ती फिल्मां पळयता। आमचे तितलो ऑडियन्स ना, ताका लागून फिल्म सबसिडीचेर फिल्मचे प्रोड्युसर्स आनी डायरेक्टर्स हे खूब डिपेंडंट आसता आणि अशी जे 9 वर्सां जर फिल्म सक्सेस जर करना हेचो अर्थ गव्हर्मेंटान गोंयच्या लोकां खातीर, गोंयच्या फिल्म मेकरां खातीर कांयच करपाचें आसा अशें म्हाका दिसता। आय कंडेम दिस एक्ट ऑफ दिस गव्हर्मेंट फॉर किपींग दिस फिल्म फायनान्स स्कीम फॉर 9 years आनी ताचो इफेक्ट तुमकां आतां कळटलो की गेल्या 2020 पासून इंडियेच्या व्हडले फेस्टिवल जो इंडियन पॅनोरमा सेक्शन आसता पळय थंय आमचे गोंयचे फिल्म ना, आमची कोंकणी फिल्म ना, हाचे आमकां लज दिसता। एंड आय फील द गव्हर्मेंट हॅज टू रियली पुट देयर एक्ट्स टुगेदर एंड ट्राय टू सपोर्ट द फिल्म मेकर्स, कित्याक गोंयचे फिल्म मेकर जे फिल्मां पळयना इफीक कांय खबर ना, कित्याक इफी पळोवपा खातीर बेसिकली फिल्मांक जेका आवड आसलेले किंवा जेंकां फिल्मां करपाची आसा ते लोक इफीक येतात आनी तेवूय फुडें येवचे ना। त्या खातीर जर इफीक जर हे फिल्म मेकर्स आनी लोक करेक्ट जायना तर इफी हांगाच्यान लोक आसल्यार तेन्ना धरून कांय फायदो जावचो ना। EST कितें केलें फ्रॉम 2000 सुरू जाल्लें 2004 तो इफेक्ट तो एफर्टच ना जे इंटरनॅशनल फेस्टिवल गोंयांत हाडपाचो कारण आशिल्लो तो एफर्ट मेलो। हे फक्त इव्हेंट मेकिंग पयशे कोट्यांनी पयशे बरें ते पयशे कित्याक पडटात इव्हेंट करपाक, सिनेमाक ताचो फायदो कितें जाता? हे यंग फिल्म मेकर जे आसा स्पेशली तुमकां सांगता शॉर्ट फिल्म करपी आपले बोल्सांतल्यान पयशे घालतात, एफर्ट घालतात आनी जेन्ना तांकां कितें तरी इंटरनॅशनल लेवलाचेर जेन्ना तांचे रिकॉग्नायझेशन जाता तेन्ना मागीर एसेंब्लीक हें नांव घेवपाक मेळटा की वी आर प्राउड आमच्या गोंयकारांनी हें केलें। पूण ह्याच गोंयकारांक प्राउड जावपाक जी हेल्प सरकारान करपाक जाय आशिल्ली, जी ESTन हेल्प करपाक जाय आशिल्ली ती करता काय कितें सरकार? इतली क्वॉलिटी लेवलाचेर जेन्ना भुरगीं गोंयांत आसा, ट्रेन भुरगीं आसा, तरी आसतना आमचो कोंकणी सिनेमा फावटी कितें? आमचो डिमांड कसो NFDC कडेन की तुमी जर फिचर फिल्मान ते फिल्म दाखयतात जाल्यार नॉन फिचर फिल्मान हे इंटरनॅशनल अवॉर्ड मेळिल्ले फिल्म तुम्ही दाखोवपाकूच जाय, ना जाल्यार इट विल बी अ क्लियर कट हे की तुम्ही सामके डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन करतात आणि इट इज ओन्ली अँड ओन्ली फेवरेटिझम। हो आमचो डिमांड आणि गोंय सरकाराने हाची दखल घेवची। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV। मंगळारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सरकारी अधिकाऱ्यां सयत पणजी हांगासरल्या पोरण्या GMC संकुलाची पळोवणी केली आनी फुडल्या इफ्फी 2025च्या तयारेचो नियाळ घेतलो। इफ्फीचे संचालक आनी गोंय सरकाराच्या मंत्र्यांच्या शिफारसी प्रमाण अंदू उक्तावण सुवाळो जातलो आनी तातूंत 1500 लोकांची बसपाची तांक आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। 3 वरां चलपी उक्ते सुवातेर महोत्सवाचो उक्तावण सुवाळो आनी रेड कार्पेटाचो लाव लोकांक घेवपाक मेळटलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। पळयात। 56 इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाचे हे फावटी ओपनिंग ग्रँड ओपनिंग हे ओपन वेन्यूचेर जातलें आनी आमी ताका पुराय ESG कॉम्प्लेक्स किंवा ओल्ड GMC कॉम्प्लेक्स ह्या आवारांतलो दिस वील बी द इव्हेंट वेन्यू आनी त्या इव्हेंट वेन्यूचें इन्स्पेक्शन करपा खातीर हांव हांगासर आयिल्लो। इट इज ऑल टुगेदर ऑलमोस्ट म्हणजे
3.5 वरांचें जें इनॉग्रल जातलें तर स्टेज परफॉर्मन्सूय बी जो ओल्ड GMC कॉम्प्लेक्स हाज्या फुडल्यान आमी स्टेज घालपाचें आसा. ऑल द VVIPs तांकां बसपा खातीर मोर दॅन 500 सिटींग अरेंजमेंट ह्या सायडीच्यान आसतली. फॉर द पब्लीक सिटींग अरेंजमेंट अप्रॉक्सिमेटली 1500 एक्झॅक्टली इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड GMC कॉम्प्लेक्स ताच्या फुडें आसतली. आनी मेन परफॉर्मन्स जाल्या उपरांत फ्लोट लायव्ह फ्लोट्स आनी अट्रॅक्टीव फ्लोट्स जे आसा फ्रॉम द डिफरंट स्टेट्स आनी डिफरंट कॉर्पोरेट फिल्म इंडस्ट्री हाऊजीस ह्या हांगासर मूव जातले. ताच्या खातीर प्रायजीस ताजी एंटायर वेवस्था इट वील बी वन ग्रँड सेरेमनी पळोवपा खातीर आसतलो. आनी रेड कार्पेट आनी हेच्या खातीर GMC कॉम्प्लेक्साच्या भितरल्या पार्किंग एरियांतल्यान VVIP गेस्ट येतले तेच पळोवपा खातीर हांव मुद्दामून म्हाका आयलो. दीस वील बी म्हाका दिसता वन ऑफ द अट्रॅक्शन फॉर द ऑल द इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल गेस्ट आनी गोंयकार जे पळोवपाक येतले तांच्या खातीर एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा. आमी आतां पर्यंत कार्निवल आनी शिमगो हाचेच फ्लोट पळयले. आमकां फिल्म इंडस्ट्री रिलेटेड फ्लोट पळोवपाची संद ह्या फावटी एवेलेबल जाता. त्या खातीर जेका कोणाक सिटींग अरेंजमेंट आनी बसपाक जाय तांच्यांनी आपले पासीस पयलीं घेवचे तांकां बसपाची वेवस्था जाताली. आनी आफ्टर ऑल 1-2 म्हणजे रांगोली कॉम्पिटिशन्स, आकाशकंदील कॉम्पिटिशन्स, गोवन आर्ट हे सगळे भितर एड ऑन करपा खातीरय बी ऑलरेडी सांगलेलें आसा. ताचे तांच्यांनी आमच्या एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांकां कॉन्टॅक्ट करता. हे सगळे डिस्प्ले आज इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाच्या निमित्तान करतले. म्हणजे प्रिपेरेशन ऑलमोस्ट सुरू आसा. म्हाका दिसता फुडल्या 4-5 दिसाच्या भितर पुराय प्रिपेरेशन जातले. 19 तारखे पर्यंत 20 तारखेक इनॉग्रल स्टेज आनी बाकीचो सगळो इव्हेंट व्हेन्यू हो तयार जाता. सेम ड्युरेशन कितलो आसतलो? बाहेर कार्यक्रम करण्याचं काय ठरवलं? दरवर्षी स्टेडियममध्ये व्हायचं. फाटले फावटी सगळे जे इफ्फीचे डिरेक्टर्स जे आसात इन्क्लुडींग मिनिस्टर तांच्यांनी सजेस्ट केल्लें की एक फावटी ओपन करून हे फावटी पळोवचो. तांचेच सजेशन्स आशिल्ले सो दॅट वी हॅव गिवन देम द ऑप्शन दीस इज द रायट व्हेन्यू. वी हॅव हे त्या खातीर हांगासर करपाचें ठरलें. टोटल ड्युरेशन कितलें आसतलें? इट वील बी द अप्रॉक्सिमेटली 2.5 hours फॉर दीस व्हेन्यू. 3 वरांपर्यंत प्रोग्राम चलू शकता. बट आफ्टर ऑल द गेस्ट वील गो फॉर द मूवी. ट्राफीक कंजेशन एका दिसा खातीर मातशें ट्राफीक कंजेशन सुरू बरो इव्हेंट जातालो मातशें तें करपाक जाय. आरजीचे कागाळी उपरांत पोरणे गोंय पुलिशेन चिंबलाचो पंच शंकर नायका सयत 6 जाणांक ताब्यात घेतले. सोशल मिडियाचेर धमकी दिवन गोंयकारा कडेन दादागिरीची भाशा उलोवपी चिंबलाचो पंच शंकर नायका आड आरजीन पोरणे गोंय पुलिशेंत कागाळ केल्ली. सोशल मिडियाचेर धमकी दिवन गोंयकारांकडे दादागिरीची भाषा उलोवपी चिंबलाचो पंच शंकर नायकाक जाता तितले बेगीन अटक करात. रेव्होल्युशनरी गोवन्सान पोरणे गोंय पुलिशेक निवेदन दिले आणि पंच शंकर नायका आड पुलिशेंत कागाळ नोंद केली. राष्ट्रीय सुरक्षा कायदो लागून लेगीत शंकर दादागिरीची भाषा उलयता हे चल्ला कितें काय म्हणून आरजीपीचो पुलिसांक प्रश्न. भाजपाच्या तेक्याक लागूनच तो ही नाटकां करता अशें तांचें म्हणणें. कायद्याक पाळो दिवन आमी ओग्गी आसात. आमकां कायदो हातीन घेवपाक लावनाकात. ताचेर जाता तितले बेगीन कारवाय करात अशी मागणी आर्जीन केल्या. 2 दीस पयलीं आमी पळयलें की चिंबलाचो इंदिरानगरचो पंच मेंबर शंकर नायक हो नायक न्हू हेणी आपलें नांव चेंज करून हो लामाणी हो धाकटे झोपडेन रावतालो तो आतां पंच मेंबर जाला. हेणी एक व्हिडिओ काडलो 6 तारीख आनी तेणी सांगलें की आमकां लामाणी म्हणनाका, लामाणी बरी जाय हे आमी गोंयकार आमकां म्हणनाका म्हण तेणी व्हिडिओ काडलो. आनी तेगेर सुमार 350-400 लोकांनी कमेंट्स केले आनी ते कमेंट्स ताका इतले काळजाक लागले की तेणी 2 दिसांनी परत आनी एक व्हिडिओ काडलो 8 तारीख. आनी 8 तारीख व्हिडिओ तेणी डायरेक्टली सांगले 8 तारीख तेणी डायरेक्टली व्हिडिओन सांगले की तुमी गेले हितून तुमी हे असल्यो तेणी गाळयो सांगले. जे कोणी कमेंट्स मारला 300-350 जे गोंयकार लोक आसा तांकां तेणी थ्रेट दिल्ली की वाटेर जर तुमी म्हाका मेळत जाल्यार तुमकां हांव सोडची ना अशी ओपन थ्रेट दिली. तितून बायलां आसा, तितून भुरगे आसा, तितून यूथ आसा, तितून सगळे आसा. आनी हे सरकाराकूय सांगपाक सोदता तुमी आयज NSA लायिल्ली आसा आनी हो डायरेक्ट इन्स्टिगेट करता. म्हणजे हेचे असले फाटल्यान अशे गुंडा असले कितले आसतले जे आयज थंय क्रायम करता आनी क्रिमिनल एक्टिविटी नासतले आनी तेंच्या कुस्ताचेर हो धमक्यो दिता. हेका आयज उखलपाची गरज आसा. आमी इन्स्टिगेट करिना, आमी म्हणून कायद्याच्या हेतून येयल्ले आसा. हेंकां कायदो लागना घाटयांक. आमकां एवरी टायम आमचेर केन्ना कितें जाता आमी वायलन्स करिना, आमी पुलीस स्टेशनाचेर येता. पूण ह्या पुलीस स्टेशनां सगळी फेल जाल्ली आहा. ही एक्शन घेवपाक ह्या घाटयांचेर टोटल फेल जाल्ली आसा. आमी एवरी टायम न्याय मागपाक येता, डेमोक्रेटीक प्रोसेस फॉलो करता, लॉ फॉलो करता. पूण हे कितें करतात हे तांकां प्रोटेक्ट करता. कित्याक हो तेंचो पंच मेंबर जावन आसा.
पण आता तेजेर एक्शन ही जावपाकूच जाय, कित्याक तेंच्यांनी आता हेंच्या घाटयांनी चड केल्लें आसा. गोंयकारांक हे चाळोवन घालतात, गोंयकारांक आयज धमक्यो दितात, गोंयकारांक चॅलेंज करतात. काय सांगता तुमी आयज जे दादागिरी करून उलयतात पळय, तुमकां सांगता तुमी आयज कापासतात करता हे बीजेपीक लागून. हे जे पॉलिटिशियन तुमच्या फाटल्यान नाचतात पळय तेंका लागून तुमी दादागिरी करता. आमी पाशास काडून आसा, आमचे पाशास काबार जातले म्हणजे जातले त्या दीस जर हे पुलीस एक्शन घेयना, जर हो सरकार एक्शन घेयना, आमचे पाशास काबार जातले तेन्ना लॉ अँड ऑर्डर जाली, तेका रिस्पॉन्सिबल हो सरकार आसतलो आनी कोणूच न्हू. पुलिसांकडे मागता तेका आयच्या आयज तेका उखलून तेका डायरेक्ट वॉर्निंग पडपाक जाय, तेजेर एफआयआर जावपाक जाय, तेजेर तेका भितर उडोवपाक जाय. एनएसए लागला, नावांक एनएसए लावू नाका, थंय फोटोशूट करू नाका, एसपीक सांगता फोटोशूट करू नाका, थंय भोवन चिमला, तेका हेका पयली उखल, असल्या मनशांक पयली उखला. पंचायत पयली खाली करा हे घाटयांची आदी, पंचायतीन जितले घाटी आसा सगळ्यांक उखला, हे सगळे पोचून दवरला क्रिमिनलांक. आमी लास्ट वॉर्निंग दिता हे शंकराक आनी पुलिसेकूय, बाबा तुमी आमचो पेशंट टेस्ट करू नाका, एका जाता तितले बेगीन तुमी उखला, तेजेर कितें एक्शन घेवपाक जाय ती घेया. आमी व्हिडिओ तुमकां दिल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वेंचणूक आयोगान जारी केल्ल्या अधिसुचोवणे प्रमाण अंजुण जिल्लो पंचायत मतदारसंघ क्रमांक 9 ओबीसी खातीर राखीव दवरला. पूण हे खातीर आयोगान सर्वोच्च न्यायालयान निश्चित केल्ल्या ट्रिपल टेस्टाक पाळो दिवं नाका. ताका लागून ही अधिसुचोवणी रद्द करची म्हणून गजानन तिळवे हांणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. हे याचिकेचेर शेनवारा सुनावणी जातली. ट्रेड लायसन्स आनी बायल पंच वांगड्यांक वायट उतरां दिवपाच्या प्रकारावयल्यान कारापूर सरवण पंचायत मंडळाची बसका तापली. बसका तापतकीच वायट उतरां दिल्ल्याचो आरोप केल्ल्या पंच वांगड्यान अर्द्यारूच बसका सोडली. मजगती बसके वेळार पुलीस लेगीत आयिल्ले खंय. पूण हे विशीं पंचायतीक कसलीच म्हायती नाशिल्ली. पळयात पुराय बातमी. कारापूर सरवण पंचायत मंडळाची म्हयन्याळी बसका मंगळारा जाली. एका पंच वांगड्यान एका फास्ट फूड वाल्याच्या ट्रेड लायसन्साचे बेकायदेशीरपणान नूतनीकरण केल्ल्याचो प्रकारूय उक्ताडार आयलो. देखून ह्या मुद्द्याचेर बसकेत गरमागरम चर्चा जाली. इतलेंच न्हय जाल्यार ह्याच पंचान एका बायल पंच वांगड्याक वायट उतरां दिवपाचो मुद्दोय परत थापलो. मजगती बसके वेळार पुलीस लेगीत पंचायतीन आयिल्ले. पूण नेमके तांच्या येवपा फाटलें कारण पंच वांगड्यांक खबर नाशिल्लें. पंचायतीक सुरवातीक येताना पळयत जाल्यार हांगासर पोलीस दिसले आमकां. हांव सरपंच आनी कोणाक इन्फॉर्म करून म्हणजे पोलीस काय घालना. आमच्या पंच मेंबरान चवकशी केली, तेंच्यांनी चवकशी केली आनी तांकां जे कितें आउटकम येयलें तें आतां सांगतलें. आयची मिटींग आसली तेन्ना आमी अचानक सगळीं हांगासर येयले उपरांत आमकां भायर पुलीस दिसले उपरांत आमी तांकां विचारलें तुमी कितें गेले मॅडम, तुमकां कोणी आपयलें. तेंच्यांनी सांगलें आमकां लेटर येयले की कलेक्टराचे कडसून लेटर येयला म्हणून आमी येयले म्हणपाक लागले. हांवें म्हणून तांकां सरळ म्हटलें बाबा तुमकां कोणी केलें आपल्याक खबर ना तें म्हणपाक लागलो. आमी विचारता आनी मागीर हें करता कळ्ळें. तेन्ना पुलिसांनी आमचे बरें भशेन आयकलें आनी ते थंय स्टॉप जाले. आमकां कांय खबर ना दिसलें म्हणपाक लागलें. आनी मागीर आमी फुडलें हें केलें. आमकां कळ्ळें जो आमच्यान एक पंच आसलो दत्तप्रसाद कारखांडेलो कळ्ळें, तेणी हें लेटर करून तांकां आपयलें दिसता. कित्याक गेले 3 मिटिंगी जाल्यो, तो कंटिन्यू मिटिंगेक येयनासलो. कित्याक तेणी प्रॉब्लम केलो. तो प्रॉब्लम म्हणजे तेणी आमच्या पंचायतीची आमी जी पंच आसा ते 2 पंचांक शिविगाळ केली आनी तेजे रिकॉर्डिंग आसले न्हू, ते आमचे कडेन आसले. आनी ते बी कित्याक शिविगाळ केली तेणी, जो कोण आमचो एक गोंयचो भुरगो जो बाबडो आपले फास्ट फुडाचें काम करून पोट भरतालो आनी तेजी एनओसी स्वता दिवपी हो, तेजे थोडक्या कारणान कितें तरी वाद जालो म्हणजे तेणी कितें ताका दिवंक ना कितें अशें कितें हेज्या खातीर तेजी तेणी एनओसी हाडून दवरली. ती हाडून दवरिना फुडें तो बाबा घरा कडेन गेलो. तेज्या घरा कडेन वचून तेणी ताका विचारलें की बाबा तुमकां कोणी हाडयला, आपले खंयच्याच पंचांनी हाडूंक ना. आमी सर्वांनी म्हणजे सांगलेलें की पास करचें म्हणून, कित्याक आमचो गोंयचो भुरगो कितें तरी करून पोट भरता ताका दिवनी म्हणून अशें. जाल्यार तो म्हणपाक लागलो कोणा कडेन गेले तूं, म्हणपाक लागलो तुका अमक्या पंचान सांगलें दी म्हणून तूं दिना, ते कोणाचें तें नाका अशें म्हणून तेणी आमकां जी 2 पंच लेडीज आसली ताका इतली वायट शिवगाळ केली. तेजी गाडी अशें पडना कोण खंयचीच बायल आयकून घेवची ना. त्या बायलेक आनी तशें 2 पंचांक लेडीज जाण आयज तो लोकप्रतिनिधी आसा, ह्यो स्वता लोकप्रतिनिधी म्हणटा, आपूण वेल एज्युकेटेड म्हणटा, पूण तेज्यो अक्षरशः गाडी आसल्यो न्हू त्यो सामक्यो खालच्या पातळाचेर आसल्यो. आनी त्यो गाडी तर तुमी अशें कोणाक आपयले आनी ताका भंय आसलो
प्रत्येक टायमाक आमी वुमन्सान कंप्लेंट दिली तो आपली फॅमिली आनी कोणाक सगळ्यांक घेवन येता पूण ते फॅमिलीक खबर ना की हेणी कसले शिवीगाळ केल्ल्यो स्वताचो ते फॅमिलीक खबर आसा जाल्यार ती म्हणटली कितें दुसरी जी बायलां आसता न्हू तेका हें अशें म्हणटलें तुका खंय तरी हें आसूंक जाय पूण ते एकदां आवयक सांगलें आमी आतां तुका ती आयकयता आमकां तो उठलो आनी हांगासून पळोवन सूट काडली तेणी कित्याक तेका भंय आसलो असली गाळ सवा जाल्यार हेचीच आवय एका खंय तरी मारतली आसली म्हणून आसा तो दुसरो आसा जी काणेकार म्हणटा न्हू तेजी फर्स्ट एनओसी आसली ती तेणीच दिली आनी सेकेंड एनओसी जेन्ना आमचो सरपंच तन्वी जावन आसतना ते कडेन तेज्या नांवान आनी तेज्या सायनीन सेकेंड एनओसी तेजे कडेन पावला आनी आमच्या पंचायती कडेन ते आउटवर्ड केल्लो तेजें कांयच ना आनी हे पावला ते आमच्या आतां उगडस्ती गेल्या तेन्ना आमी ती कंप्लेंट तेजी तिनाय डिपार्टमेंटाक दितली कित्याक कोणूय आसूं तेजे भितर तो आसूं जावं स्टाफ आसूं कितें आसूं ही इन्क्वायरी सारकी जावपाक जाय कित्याक सरपंच दुसरो आसतना दुसऱ्या सरपंचान सायन मारून दिला कळ्ळें आनी हे कशें आसा तेजी दादागिरी आमची खूब चल्ल्या आतां तो आमच्या भायरसून सगळ्यांक सांगूनच धाडटा ती कांयच करूं शकना म्हणजे तो खंयच्या हेचेर उठता आमकांय खबर ना पूण आयज आमचो असो आसा गोवा गव्हर्मेंट इतलो बरो आसा तो महिलांक सदांच सपोर्ट करता आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन हीच आसा तशें गव्हर्मेंटान आमच्या कडेन फाटीक हे म्हणजे आमच्या फाटल्यान रावपाचो पाठिंबा दिवपाचो आमी फक्त सीएम साहेबा कडेन सीएम सरा कडेन हीच हें करता की आयज लेडीज तुजी जीव फुडें कोण सरता न्हू आनी हे कोण फाटीं ओडटा न्हू तांकां हें करपाचें सर तुमचेर आसा आमी तुजी ती लेडीज कार्य करता जावं हें आसता न्हू तांकां तुमी हें करा सांबाळून घेया. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दिवचल सरवणच्या गोकुळवाडो वाठारांत लोकवस्ती लागीं गव्यांचो वावर वाडला. रातच्या वेळार हे गवे बागायतींनी घुसून बागायती पिकांची नासधूस करतात. बागायतींनी भोंवतना गव्यांची पावलांय लागिल्ली दिसून आयल्या. लोकवस्ती लागीं कळपान भोंवपी ह्या गव्यांक लागून लोकां मदीं भिरांत पातळ्या. फाटल्या सुमार 7-8 दिसाच्यान रातच्या वेळा सोडाच दिसा उजवाड्यार सरवण गोकुळवाडो वाठारात गवे भोंवतना नदरेक पडटात. किमान 5 गव्यांचो कळप आसा. हे गवे बागायतींनी घुसून पिकावळींची नासधूस करता. ताका लागून थळाव्यांच्या मनात भिरांतीचे वातावरण पातळ्ळा. राना खात्यान ह्या गव्यांक धरून तांकां अभयारण्या सारक्या संरक्षीत वाठारात सोडचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. घरा फाटल्यान आमी जी काजींची जी लागवड जी केल्लेली आसा ते लागवडीक हांव त्या दिसा बेंडूंक सुरवात केल्ले. बेंडटा म्हाका तो 2 गोंया रेडे दिसले. हांव थंयसरूच म्हाजें मशीन सांडलें आनी घरा कडेन येयलो. तेज्या उपरांत दुसरे दिसा वचून पळय जाल्यार ते गोंया रेडे गेले. मागीर तेजे तिसरे दिसा म्हाजे तेवटेतले केळमे उडयले. हांगा दोसंती म्हाजी सायडीक आहा त्यो दोसंती खाल्ल्यो. ते खावन सगळे तेंच्यांनी काबार केल्लेले आहा. प्लस तेंच्यांनी केदे व्हडले थापे मारल्या आनी ती जवळ जवळ आसून 5-6 नग आहात ते आनी मोठे गोंया रेडे आहा. हे हांगासर म्हाजे केळमे सुद्दां तेंच्यांनी गांवांत आनी केळमे आनी गारफां ती सुद्दां सत्यानाश करून दवरलेलो आहा. दिसा वयले सुद्दां हांगासर येतात ते कित्याक आमची भुरगीं हांगासर हें वयता कितें हाडपाक बिडपाक वयता फुलां नाल्यार आनी कितें तेन्ना ते इतले डेंजर आहा की ते तेंच्या समोर जर येयले जाल्यार आमकां आनी हे ना चान्स ना न्ही जगपाक. तुमची मागणी कितें आहा? आमची मागणी आहे की ते गोंया रेड्यांचो गव्हर्मेंटान कितें तरी उपाय करून तेंचो बेगीच्या बेगी बंदोबस्त करचो. ते गोंया रेडे खंय वतना आतां कॅनल आहा ते कॅनलाच्या सकयल जी झील आसा ते झिलीन दिसा वयले रावतात आनी रातचे येवन हांगासर धुमाकूळ घालतात. इतके वर्सांची हांवें जी उत्पन्न केल्ली ती तेंच्यांनी अशे फाटल्यान धक्के लावन बॅन करून सगळी उडयलेली आहा. आनी म्हाजे बारीक बारीक कवाथे आसले ते तेंच्यांनी सबंद माती हे करून शिंगांनी हे करून सगळे पाड घातलेले आहा. ते आतां परत जावपाचे हेजेर ना अशी परिस्थिती जाल्लेली आहा. आनी म्हाजी आंब्याची कलमां न्हू तेंच्यांनी ते खांदे बी अशें हे करून शिंगांनी उडयले मोडून आंब्याची कलमां आहा तेजी. आतां आनी ताका हें ना की ती जातली अशी म्हाका दिसना ती आंब्याची कलमां. तेजे आसतना हांवें कितें केलां ते आतां नवीन कलमां घातल्या तेंची ती पळोवपाक एक देखरेख करपा लागून हांवें तें म्हटलेलें की ती कितें उपाय आहा की गोंया रेड्या पासून तांकां वाचोवपाक लागून ती बोलो की ताका हें आहा कितें फेन्सींग आनी कितें करचें पडटलें. तेन्ना म्हटलें बरें नाल्यार म्हटलें म्हाजी येयल्ली गेली सगळी कलमां ती सगळी अशेंच मोडटले. म्हाजी सगळी जी काजी आहा ती सगळ्यो अश्यो उडयतल्यो. अशी की म्हाजी 150 कलमां काजीची आसली आनी रोंपे आसले म्हाजे 280 रोंपे आसले.
तर तेणी म्हाका दिसता चडांत चड तेणी म्हाका दिसता 200 तरी रुपया तेणी म्हाजे अशें बॅन करून उडयले, उमटून उडयले मुळांतल्यान, कळ्ळें न्हय. हेच्या बद्दल आनी कांय ना, गव्हर्मेंटान अशी एक्शन घेवची की तांकां हांगा खंयचे तरी शिफ्ट करचे, खंय तरी व्हरून सोडचे, जाल्यार तर तांकां कितें करून गव्हर्मेंटान तांकां घेवन धाडून घालचें खंय तरी. गोमंतक टीव्ही खातीर सरवणच्यान तुकाराम सावंत. साकवाळे जुवारी नगरांतल्या यल्लागीश्वर मठा लागसार 2 गटांमदीं झगडी जाली. दोनूय गटाच्या लोकांनी एकामेकांचेर फातर आनी मेटलाच्या पायपान हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात गुरुसंगप्पा चालवाडी, शिवकुमार उर्फ भंडारी, शंकर गावडा सल्लोडगी आनी प्रकाश सल्लोडगी हे 4 जाण जखमी जाले. जखमीक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. वेर्णा पुलिशेन ह्या प्रकरणात गुन्यांव नोंद केला. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 मस्त. युनिवर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉइन पारोल युनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले गांव कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच